पेडणे म्हालांतल्या हसापूर सांदेल पंचायत वाठारांतल्या मुख्य रस्त्याचेर जो अशीर पूल आसा ते सुवातेर नवो पूल बांदचो ह्या संबंदांतलो थाराव सांदेल हसापूर पंचायतीन घेतला। ताची कारवाय करपाक संबंधीत खात्या कडेन हो थाराव धाडला अशी म्हायती सरपंच तुळशीदास गावसान दिली। मोपा विमानतळ सुरू जाल्ल्यान चारूय वटांनी गाडयांची संख्या वाडिल्ल्याचें दिसता। फुडारांत हो पूल धोकादायक थारूं येता, ते खातीर सरकारान आदींच ह्या पुलाक समांतर पूल बांदचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। हो सगळ्यात जुनो पूल आशिल्लो आनी आयज ज्या तरेन हांगासर पेडणे मतदारसंघाचे प्रकल्प येता तातूंतल्यान आतां एअरपोर्ट चालू जाल्लो आसा आनी हांगासर खुबशी रहदारी वाडलेली आसा। एक्चुअली हो आतां मेन जाल्लो महामार्ग जॉयनिंग फ्रॉम गोवा टू महाराष्ट्र दोडामार्ग आनी हांवें ऑलरेडी एक्चुअली ह्या संदर्भान म्हणजे पुलाच्या संदर्भान म्हणजे हो धाकटो पूल रहदारीक अडथळो आनी हो कुंकोत जाल्लो आसा म्हणून हांवें ऑलरेडी एक्चुअली आमच्या पंचायतीन ठराव घेवन आमच्या आमदाराच्या नदरेक हाडून हो एक ठराव घेवन आमदाराक सांगलेलें आसा की बेगीच्या बेगीन सरकार दरबारी प्रयत्न करून ह्या पुलाचेर किंवा हो पूल नवीन बांदचो किंवा ह्याच्यासाठी पहिला अनेक पूल बांद जेणे करून रहदारी जी सध्या वाडल्या पळय त्याच्या लोकांक खंय तरी लोकांची सोय जावची। आनी म्हाज्या मते तरी आयज जितले हांगासर हेवी ट्रक जे ट्रान्सपोर्ट करता पळय अशें एक दिसा ह्या पुलाचो भंय दिसता की केन्ना पूल कोसत गा म्हणून हो, कित्याक हे पुलाची बांदणी जी आसा पळय खूब पयलीं केल्लेली आनी त्या टायमाचेर इतली रहदारी ह्या भागात नासली एक्चुअली। सो आमचे ऑलरेडी म्हाजो प्रयत्न आसा की आमदाराच्या सहकार्यान जाता तितलो बेगीच्या बेगीन ह्या पुलाचे काम नवीन करप किंवा हेका पॅरल दुसरो एक पूल बांदप ह्या सगळो म्हाजो ऑलरेडी पाठवड चालू आसा।